गोंयचो साहेब फ्रांसीस झेवियराचे फेस्ताची 9 दिसांची नोवेना आज सकाळ सावन सुरू जाली। सकाळी 6 वरांचेर पयलें मीस जालें। 2 डिसेंबर मेरेन दर दिसा 9 फावट मीस जातलें। जाल्यार फेस्ता दिसा फांतोडेर 4 वरांचेर मिसाक सुरवात जातली आनी 12 फावटी मीस जातलें। प्रुडंट दर दिसा सकाळी 8 जावन 15 मिनटांचेर जावपी मीस लायव्ह दाखयतले आनी फेस्ता दिसा सकाळी 10:30 मीस लायव्ह जातली। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमकां तर जेजू सांगता सुबां जिवीत जाय जाल्यार तुज्या जिवितांत जेजू भाशेन कोस सोस, जेजू भाशेन दुसऱ्याक बोगसोणें दी आनी बोगसोणें घे। तूं तर जेजू भाशेन राजा जावंक सोदता जाल्यार तुज्या जिवितांत त्याग कर, सॅक्रिफायस कर। तूं तर जेजू भाशेन राजा जावंक सोदता जाल्यार ऑथर करिनासतना, ग्रेस गरीब पळयनासतना एक सारको भाव भयणीचो आनी देवाचो मोग कर। तेन्नाच तुका सुबां जिवीत मेळटलें आनी तुजी नदर भावार्थाची लांब आनी रूच जावन पावतली। मिसाचो वेळ असो सकाळी 6, 7 जावन 15 मिनटां, 8:15, 9:30 आनी 10:30, दनपारां 3 जावन 45 मिनटांचेर, सांजे 5:15 आनी 6:15। दर दिसा 8:15 जावपी मीस प्रुडंटाचेर तुमकां लायव्ह पळोवंक मेळटले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इफिव्यार एका चलयेचेर जाल्ले लैंगीक अत्याचार प्रकरणात पुलीस कागाळ नोंद करपाची गरज ना। DFFन वेगळी चौकशी समिती नेमल्या। समितीच्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां। चली सध्या गोंयांत ना। पुलीस म्हणटात चलये कडल्यान कागाळ मेळ्ळी जाल्यारच कारवाय करतले। तेजपालाक एक न्याय आनी इफीक दुसरो असो सध्या प्रकार चल्ला। प्रोग्रामर म्हूण काम करपी दिल्लींतल्या एका विद्यार्थ्यान इफी वेळार उंचेल्या अधिकाऱ्या आड लैंगीक अत्याचाराची कागाळ केल्ली। पिडीत चलयेन हे विशीं इफीचो संचालक शंकर मोहना कडेन कागाळ केल्या। DFFन प्रकरणाची चौकशी करूंक 3 वांगड्यांची समिती नेमल्या। It's related with DFF. We have intimated them. They are taking action as per the guidelines of the Supreme Court. Festival has no link with sexual harassment at workplace. If there is something wrong, it has to be action should be taken as per the Supreme Court guidelines. That is being taken. We have intimated them. There is no need of a case unless sexual harassment is only limited to a particular level. Let them. They have formed a committee. It's a government department. Okay. It's not a private organization. Let them. They have formed a committee. Based on what the committee report comes, we will take further action if we are required to take action. पुलिसांनी मिडिया रिपोर्टाची दखल घेतल्या। ताच्या आधाराचेर प्राथमीक चौकशी सुरू केल्या आनी चौकशेच्या आधाराचेर फुडली कारवाय जातली अशें DIG OP मिश्रान सांगलें। We saw the reports in the press today. We have taken again the note of this, and the local police has already been asked to conduct the preliminary inquiry, get into touch with it, and accordingly on the basis of that inquiry we will proceed further into that. ESGचो विष्णू वाघ म्हणटा ESG कडेन हे संबंधी कागाळ येवंक ना। प्रकरणाविशीं आयकून खूप वायट दिसलें। ESG कडेन तशा प्रकारची कांय तक्रार ही पावूं ना। जी तक्रार सध्या केल्ली आहा ती म्हाका दिसता वर्बल स्वरुपाची, इट इज विदीन ऑर्गनायझेशन. It pains us, it's very sad that such things happen in Goa.
Probably because I think people who come to Goa should behave with proper responsibility. पणजे पुलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण पीडित चलयेक ह्या प्रकरणात कागाळ करपाची ना. आरोपी आड संबंधीत खात्यान केल्ले कारवायेचेर चली समाधानी आसा अशें पुलिसांचें म्हणणें. आरोपी अधिकाऱ्याची सध्या इफीची ड्युटी काडून घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. भाजपान 2017चे विधानसभा वेंचणुकेत मोगोक विसरचे आनी शिवसेनेक लागीं करचे असो उलो शिवसेनेचो आदलो मंत्री गजानन कीर्तीकरान मारला. फुडले वेंचणुकेत भाजप आनी शिवसेना युतीचें सरकार येवचें म्हूण शिवसैनीक आनी संघटना घटमूट करची अशें कीर्तीकरान कार्यकर्त्यांक सांगलें. गोंयच्या तरणाट्याचे नोकरी धंद्याचे प्रस्न सोडूंक शिवसेनेन लोकाधिकार समिती घडयल्या. ते सुवाळ्यांत कीर्तीकर उलयतालो. सुवाळ्याक खासदार श्रीपाद नायकय आशिल्लो. गोंयच्या तरणाट्यांचे नोकरी धंद्याचे प्रश्न सोडोवपा खातीर शिवसेनेन लोकाधिकार समिती घडयल्या. म्हापशा हनुमान नाट्यगृहांत हो उक्तावण सुवाळो जालो. शिवसेनेची संघटना वाडोवपाक हे समितीचो आदार जातलो अशें शिवसेनेचे पदाधिकारी म्हणटात. 2017चे वेंचणुकेत भाजप शिवसेनेचे सरकार येतले थंय मोगूची गरज ना अशें शिवसेनेचो आदलो मंत्री गजानन कीर्तीकारान भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायकाचे सामकारच म्हटलें. श्रीपाद साहेब, आम्हाला तुमच्यासोबत निवडणूक लढायची 2017 साली. तुम्ही आणि आम्ही सरकार बनवायचं. मगो विगो नको आपल्याला. मगोला विसरा. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष. आज महाराष्ट्रात आम्ही मोठे भाऊ आहोत. आज तुम्ही आमचे मोठे भाऊ आहात. आम्हाला सुद्धा आमच्या वाट्याचे तिकिटाच्या वेळेला द्या. तुम्ही, तुमची जबाबदारी आहे. खासदार श्रीपाद म्हणटा येता ते वेंचणुकेत केंद्रात NDAचेच सरकार. या देशाची जी परिस्थिती काँग्रेसने करून ठेवलेली आहे ती परिस्थिती इथून घालवायला जे काय देणार ते काय फक्त देतच राहील आणि त्यामुळे अशा विचाराने प्रेरित होऊन शिवसेनेचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आजही योग्य पद्धतीने कार्यरत आहेत. आणि म्हणून आम्हाला जो विश्वास आहे या त्यांच्याच ताकदीच्या आधारावर, त्यांच्याच श्रमाच्या आधारावर, त्यांच्याच परिश्रमाच्या आधारावर येणारं दिल्लीमध्ये जे सरकार आहे ते या युतीचं सरकार परत तिकडे येणार आहे. NDAचं सरकार परत तिकडे येणार आहे. शिवसेनेन आपले राजकीय पोट संघटनेचे उक्तावण भाजपाचे खासदाराक घेवन गेला. महाराष्ट्रात पयलीं सावन भाजप शिवसेना युती आसा. आता गोंयांतय शिवसेनेची सोयरीक चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. इतल्याने खबरांची हांगाच सोंपता. नमस्कार.